काल एक ऑडिओ क्लिप भायर आयल्या आणि आम्ही व्हिडिओ पळयल्या, सीसीटीव्ही फुटेज पळयल्या, जातून भितर एक असिस्टंट इंजिनियराक कोलवा सबस्टेशन इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशनांतल्यान पुलीस अरेस्ट करून घेवन वता. आता हाजे मागचे कारण म्हणल्यार अशें की आमकां कळटा की एक डेप्युटी कलेक्टर सुयश खांडेपारकार हाणें कोलवा पुलीस स्टेशनाक खंय ऑर्डर काडली ताका अरेस्ट करून हाडचो म्हणून. आमी ह्या कन्वर्सेशनान हेंय आयकलां की उमरसकर सांगता डेप्युटी कलेक्टराक की ते सबस्टेशनार कमी स्टाफ आसा म्हणून, त्यामुळे येदे व्हडलो सबस्टेशन जो नॉर्थ गोवाची कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कंट्रोल करता, ती इलेक्ट्रिसिटी बंद जाली जाल्यार इश्यू जातलो म्हणून ताका आमी धाडूंक शकना म्हणून. अशें आसतना एक डेप्युटी कलेक्टर सुयश खांडेपारकार पुलिसांक कशे तरेचे डायरेक्शन दिवन ताका उबारून अरेस्ट करून व्हरता, हाजें उत्तर म्हाका दिसता डेप्युटी कलेक्टरान दिवचें पडटलें, पुलिसांनी दिवचें पडटलें. आमी इतले तेंप सांगत आसा की गोंयांत भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा अंडर पयलीं म्हणजे गोंय मिर्जापूर जाला, तातूंत आज पुलीस अशे तरेचे एक गव्हर्मेंट सर्वंटाक वायल ऑन ड्युटी रिस्कींग द एंटायर सबस्टेशन जेन्ना ताका रिलीव करना अशा वेळार ताका उबारून व्हरप, हातूंत एक गजाल दिसून येता की कायदो आनी सुवेवस्था जी आमी म्हणटा, जाची रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय जनता पार्टीचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा आनी ताजें एडमिनिस्ट्रेशन आसा, जावं ते पुलीस आसूं किंवा डेप्युटी कलेक्टर किंवा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑथॉरिटीज आसूं, हे सगळे आज डिक्टेटोरियल मॅनरान वागपाक लागल्या. दिस शोज कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर, नॉट जस्ट लॉ अँड ऑर्डर बट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर अँड कंट्रोल बाय चीफ मिनिस्टर. कांय दिसा पयलीं आमी पळयल्ले एक मंत्र्यान आरोप केल्लो IPS लॉबीचेर. हाजो अर्थ गोंय सरकार खरीच सरकार चलयता काय ह्यो ऑथॉरिटीज चलयता आनी दादागिरी करता, हाजेर ह्या गोष्टींतल्यान प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. एज अ लॉयर आय बिलीव दॅट वॉट हॅज हॅपन्ड इज इलिगल. हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी जे कोण हातूंत भितर इन्वॉल्व आसा तांचें सस्पेन्शनूय जावपाक जाय.